खणी सुरू जाल्यो जाल्यार थळाव्या लोकांक पयलीं प्राधान्य दिवचे, मयेच्या लोकांनी मागणी केल्या। फुडाराक खणीची पावणी केली जाल्यार थळाव्या लोकांकूच प्राधान्य दिवचे पडटले। सरकारान खणीच्या लिलावाची प्रक्रिया चालू केली जाल्यार तशी तरतूद करची, अशी मागणी ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकारान केल्या। ब्लॉक ऑपरेटर तयार जालो जाल्यार भायल्या लोकांक थंय काम मेळ्ळें जाल्यार आमी ते खपोवन घेवचे नात, अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। मयेच्या गांवांत फाटलीं कितलींशींच वर्सां खणी चालू आशिल्ल्यो, पूण मयेकारांनी कितें मेळ्ळें? ज्या मिणेरांनी दिवचले आनी मया खणी चलयल्यो तांणी महाविद्यालयां पणजे बांदल्यो, मया कांयच बांदिल्लें ना, अशें तांचें म्हणणें। मये गांवाचे जे सैम आसा ते ह्या मायनिंगान गेली 100 वर्सां मयान मायनिंग चालू आसा आनी ह्या 100 वर्सां ह्या मायनिंग वाल्यांनी सबंद मयाची नासधूस केल्ली आसा। मयाचे तलाव जे आसा ते सुकलेले आसा, तेका कृत्रीम पाणी जे आसा ते पिठांतल्यान पंपिंग करून आयज शेतांक दिलें वयता। झरे सुकलेले आसा आनी लोकांक उदक शेतांक मेळना, ते पंपिंग करून दिलें वयता। तेन्ना परत त्याच बरोबर शेतांनी सगळी खाण माती भरलेली आसा। आमची व्हडल्यान व्हडली पयराच्या मये गांवाच्या बाउंड्रीचेर पयरा हांगासर जी न्हंय आसा ती सगळी मातयेन भरलेली आसा। आमच्यो पोंयो खाजनां ही सगळी मातयेन भरलेली आसा। म्हणून सरकारा कडेन आमी विनंती करता की गांवाच्या हे मायनिंगान जे कितें दुश्परिणाम केल्ले आसा ते पुनर्स्थापन केल्या शिवाय कसल्याच प्रकारचे मायनिंग जे आसा ते मये गांवांत जावचें न्हू।